Fuddari, chapter 15. Samson Filistini लोकांची पिकावळ लासता. हाचे उपरांत थोड्या कालांत गोवाचे लुवणे सोमार सॅमसन बोकुडलो घेवन आपले पोतिनीक मेळूंक गेलो. ताणें म्हणलें, हांव म्हजे पोतिनी सोशी तिचे कुडींत वचोंक सोदतां. पूण तिचो बापूय ताका भितर सरूंक दिना जालो. ताणें म्हणलें, तुका सामकीच मानवना म्हूण म्हाका दिसलें, म्हणटच हांवें तिका तुज्या सांगात्याक दिली. पूण तिची धाकटी भयण तुका अदीक बरी सोबची नासली? बदलेक तिका घे. पूण सॅमसनान तांकां जबाब दिलो, फिलिस्तिनीकारांक नुकसाण दिवन फकत आतां म्हज्यान तांचो सूद घेवंक जाता. म्हणटच सॅमसन थंयसरलो गेलो आनी 300 कोleank धरले. उपरांत उज्याच्यो चुडयो घेतल्यो, 2 कोल्यांच्या xempddeank xempddiô बांदल्यो आनी 2 bandlolea xempddiam modem चुडयो घातल्यो. तेन्ना चुड्यांक उजो लायलो आनी फिलिस्तिनीकारांच्या गोवाच्या शेतांनी कोल्यांक सोडले. हाचे वरवीं ताणें कोणसां तशेंच उबीं आसलेलीं गोवा झाडां ताणें लासून उडयलीं, तशींच दाखवेलीं आनी जैतुनाचीं झाडां. फिलिस्तिनीकारांनी विचारलें, हें कोणें केलें? आनी असो जबाब मेळ्ळो, सॅमसनान तिमनाथाचे मनशाचे धुवे लागीं लग्न जाल्लो तेन्ना ताणें ताच्या सासऱ्यान ताचे पोतिनीक परत व्हेली आनी तिका ताच्या सांगात्याक दिली. फिलिस्तिनीकारांनी तेन्ना ते बायलेक आनी तिच्या बापायच्या कुटुंबाक उजो लावून जिवेशी मारली. सॅमसनान तांकां म्हणलें, तुमी अशें वागतात जाल्यार हांव सोपुता खाल सांगतां, हांवें तुमचो सूद घेतल्या बगर विसव घेवचो ना. आनी तो तांचेर परत आक्रमण करतालो आनी खूब देशवाद हाडटालो. तेन्ना तो एथामाचें खडप म्हणलोल्या भुंयारांत गेलो आनी थंय रावलो. गाडवाचें दाड मोन्याचें हाड. फिलिस्तिनीकार आयले आनी जुदान आपले तोंबू ताणले आनी लेहीचेर आक्रमण केलें. जुदाच्या मनशांनी तांकां म्हणलें, तुमी आमचेर कित्याक आक्रमण करतात? तांणी जबाब दिलो, आमी सॅमसनाक धरूंक आनी ताणें आमचेर सवें केलां तशेंच ताचें सवें करूंक आमी आयल्या. तेन्ना जुदाचे 3000 मनीस एथामच्या खडपा सोशीं आसलोल्या भुंयमाराशी गेले आनी ताका म्हणलें, फिलिस्तिनकारांनी आमकां आपल्या अधिकारा खाल दवरल्यात म्हूण तूं नकलोय बी? तर आतां तुवें आमकां कितें म्हूण केलें? ताणें जबाब दिलो, तांणी म्हजें सवें केलां तशेंच तांचें सवें हांवें केलां. तांणी तेन्ना म्हणलें, आमी तुका धरून फिलिस्तिनीकारांच्या आदीन करूंक आयल्या. ताणें म्हणलें, तुमी म्हाका जिवेशी मारचे ना म्हूण म्हाका सोपूत दियात. तांणी जबाब दिलो, ना, आमी तुका फकत घट बांदून तांचे आदीं दिवंक सोदता. आमी खऱ्यांनीच तुका जिवेशी मारूंक सोदिना. तेन्ना तांणी 2 नव्या दोरांनी ताका बांदलो आनी त्या खडपार थावन व्हेलो. तो लेही लागीं पावत आसतना आनी फिलिस्तिनीकार ताचे सोशी जैताच्यो वेली मारीत धांवून येयले तेन्ना सर्वेस्पराचो स्वास ताचेर देंवलो. ताच्या बावल्यांक बांदलोलीं दोरां लासलोले धुवे परी जालीं आनी तशींच हातान बांदलोलीं दोरां सुटलीं. गाडवाचे धाड मोन्याचें ताजें आड ताका मेळ्ळें.
ताणें तें चॉक्क्यान धरलें आनी उबारलें आनी तें घेवन ताणें 1000 मनशांक जिवेशी मारले. आनी सॅमसनान म्हणलें, गाडवाच्या दाडमण्याचें आड घेवन हांवें तांकां राशींनी मारून उडयले. गाडवाचे दाडमण्याचें आड घेवन हांवें 1000 मनशांक जिवेशी मारले. आनी इतल्यान ताणें तें दाडमण्याचें आड शेवटून भायर मारलें. आनी देखूनच ते सुवातेक रामात लेही म्हूण नांव पडलें. आनी ताका चड ताण लागलोल्यान ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, तुवेंनूच तुज्या चाकराच्या हातांत ही व्हडली सुटका हाडली आनी आतां हांवें ताणें मरचें आनी सुनोट करिनासलोल्यांच्या हातांत पडचें. तेन्ना देवान जमनींत एक भुंयार उगडलें. तें भुंयार लेही सोशी आसा आनी तातूंतल्यान घसघशीत उदक व्हांवलें. सॅमसन उदक पियेलो, ताची शक्ती परत आयली आनी तो जिवान भरलो. देखून ते झरीक एन्हा कोरें नांव पडलें. ती अजून लेही सोशी आसा. फिलिस्तिनीकारांच्या काळार सॅमसन 20 वर्सां इस्रायेलांत फुडारी आसलो. देवाचें उतर.